मीडियाच्या वतीन तुमकां सगळ्यांक माये मोगाचो नमस्कार. कोंकणी आमची भास. कोंकणी ही भासच न्हय, ती मराठीची बोली. हांगच्यान सुरू जाल्लो प्रवास कितें आसा तुमच्या कोंकणी भाशे भितर हांगा मेरेन चल्लो आनी आयज आमकां अभिमान दिसता की ह्याच कोंकणी भाशेक 2 ज्ञानपीठ मेळपाक पावले. कोंकणीचें अस्तित्व, कोंकणीची गिरेस्तकाय आनी कोंकणी भास हेर भारतीय भासां इतलीच अभिजात आनी अभिमान बाळगोवपा सारकी हें पटोवन दिवपा खातीर, कोंकणीचें अस्तित्व सांबाळून दवरपा खातीर ज्या आमच्या म्हालगड्यांनी खर यत्न केले तातूंतलेच एक म्हळ्यार आदरणीय एडवोकेट उदय भेंब्रे. उदय बाब हे कोंकणी चळवळींत अष्टतासी योगदान दिवपी एक व्यक्तिमत्व, एक आयोजक, एक संघटक, एक स्ट्रॅटेजिस्ट आनी एक लेखक म्हणून उदय बाबान कोंकणी चळवळीक व्हड योगदान दिलां. उदय बाब एक अष्टतासी लेखक, एक कथाकार, एक निबंधकार, एक गीतकार, एक कवी म्हणून उदय बाबाक सबंद कोंकणी समाज वळखता. पयलेच खेपेक उदय बाबांनी कादंबरी लेखनाचो एक यत्न केलो आनी व्हडलें घर ही तांची कादंबरी फेब्रुवारी म्हयन्यांत संजना पब्लिकेशनान उजवाडाक हाडली. आयज जवळ जवळ 10 म्हयन्यां भितर ह्या कादंबरीची दुसरी आवृत्ती प्रकाशीत जाता. कोंकणी साहित्या भितर आनी खेरीतपणान कोंकणी कादंबरीच्या क्षेत्रां भितर घडये पयलेच खेपेक एखादी कादंबरी एका वर्सा भितर तिच्यो 2 आवृत्ती येतात आनी देखूनच उदय बाबांची ही कादंबरी कितली गिरेस्त आसा, कितली सर्जनशील आसा ताची आमकां सगळ्यांक गवाय मेळटा. आयज ह्याच कादंबरीच्या संदर्भांत आनी एकूणच वट्टा उदय बाबांच्या साहित्य प्रवासाच्या संदर्भांत उलोवपा खातीर, भासाभास करपा खातीर आमी उदय बाबां कडेन हांगा आयिल्ले आसात. उदय बाब तुमकां येवकार. नमस्कार. नमस्कार भाई. नमस्कार. उदय बाब, हांव ह्या पुराय भासाभासेची ह्या चर्चेची सुरवातच अर्पण पत्रिकेंतल्यान करपाक सोदता. ही कादंबरी तुम्ही अशा एका व्यक्तीक अर्पण केल्या ज्या व्यक्तीचें योगदान फक्त कोंकणी तुमच्या व्यक्तिमत्व जिवितां भितर न्ही जाल्यार पुराय कोंकणी चळवळी भितर आसा. ह्या व्यक्तीचें तुमच्या साहित्यीक जिणे भितर आनी एकूणच कोंकणी चळवळींतल्या तुमच्या वावरा भितर कितें योगदान आसा? कारण ह्या व्यक्तीन तुमकां सदांच किशोर दवरपाचें काम केलां. खूब वर्सांचो काळ हो आनीक कादंबरीच्याच अभ्यासाचो काळ म्हळ्यार फाटले 20 वर्सां फाटीं वचचें पडटा. अभ्यास करीत आयलो आनी अभ्यास करता करता बरय केन्ना बरयतलो असो एक पुश जो जाय पडटा कांय लेखकांक, म्हज्या सारकेल्याक, जो फाल्यां म्हणटा तो म्हाका किशोरीन दिलो. हाजी पयलीं बी खुबश्या गितांची प्रेरणा जी आसा ती थंयच्यान आयल्या, पूण ती सांगूंक जायना. हांगा सांगपाक एक संदी आशिल्ली की जें काम हांव फाल्यांचेर सोडटालो तें काम आज सुरू करचें असो जो आग्रो तो किशोरी कडल्यान आयलो आनी म्हणून म्हाका दिसलें की हें योग्य जातलें की हें पुस्तकच ताका अर्पण केलें जाल्यार. उदय बाब, ह्या कादंबरीचो वट्ट लेखनाचो काळ जो आसा, तुमी सांगले की 20-25 वर्सां पयलीं ह्या कादंबरीचो विशय तुमच्या तकलेंत आयलो आनीक तो तकलेंत आयले उपरांत कसो ताजो विस्तार जायत गेलो कादंबरी प्रत्यक्षांत बरोवन जाता मेरेन? सुरवात जाली ती प्रोफेसर अका प्रियोळकारांच्या पुस्तकान दी गोवा इन्क्विजिशन. आनीक त्या पुस्तकांतल्यान म्हाका तो विशय लोकां मुखार येवचो अशें दिसलें. हाचें एक कारण अशें की तो विशय भोव करून इन्क्विजिशनाचो खंयचेच देशी भाशेंतल्या साहित्यांत ना, अजून पासून येवंक नाशिल्लो हे कादंबरी यो म्हणसर. आनीक हो विशय गोंयकारांक खबर आसपाची गरज आसा. गोंयच्या सगळ्या समाजाक, हिंदू, क्रिस्तांवांक, मुसलमानाक सगळ्यांकूच समजुपाची गरज आसा. कारण ताजे परिणाम आज पर्यंत चालू उरल्यात. कांय परिणाम म्हणटकच तांची मुळां जेन्ना मनीस सोदूंक वता तेन्ना ती मुळां ह्या इतिहासांत मेळटात. आतां काळ खूब कित्याक लागलो तर रेफरन्सीस अशी मेळूंक लागली की जी पुस्तकां सहज बाजारांत मेळनाशिल्लीं. म्हणटा ती पुस्तकां मेळप, वाचप करप म्हळ्यार एक 10-15 वर्सां सहज गेलीं. मागीर अडचण म्हाका अशी येवंक लागली जेन्ना विशय तकलेंत शिजून तयार जालो आनीक बरोवपाची संद आयली तेन्ना म्हजो वेवसाय वकिलीचो आनीक हें बरोवप हें जुळना जालें कशेंच. कारण फाल्यां जर कोर्टांत वचूंक जाय
तो विशय तकलेंत वतालो आनी हो विशय फाटीं पडटालो. पूण हांव थांबलो आनी ठरयलें की वयाची 70 जातकच वकिली बंद करची आनी सगळो वेळ लेखनाक वाचनाक दिवचो. पूण तें मातशें फुडें गेलें. 70च्या ऐवजी 75चेर गेलें आनी 75 हांवें 75 वयाच्या 75व्या वर्सांत ऑफिसूच बंद केलें वकिलीचें. म्हणटकच त्या तकलेंत तो विशयच नाका म्हणून आनी हांव बरोवपाक सुरवात करतां. इतल्यांत गोंय विद्यापिठाचें आमंत्रण आयलें की थंय बाकीबाब चॅर फॉर कंपॅरेटिव्ह लिटरेचर रिती आसा, तेन्ना तुवें थंय चॅर म्हणून येवचें आनी 2 विशय शिकोवचे. आतां तोय कोंकणीचोच विशय न्ही आनी कोंकणीच्याच हिताचो विशय म्हणटकच ना म्हणप म्हाका शक्य जालें ना. डॉक्टर सतीशबाब शेटये वायस चान्सलर आशिल्ले, डॉक्टर मारिया अरोरा कुटो तांच्या विजिटींग प्रोफेसर प्रोग्रामाची मुखेली आशिल्ली. पूण तांची उतराक म्हाका ना म्हणूंक जालें ना. आमी हय म्हळें. हय म्हणटकच सुरवातीक 3 वर्सां आनी मागीर तांची गरज म्हणून आनी 1 वर्स अशीं 4 वर्सां म्हजी गोंय विद्यापिठांत गेलीं. आनीक हांगच्यान विद्यापिठांत वचप आनीक शिकोवन परत येवप हातूंत इतली शक्ती वताली की हांव बरोवपाक पावलो ना. परत 4 वर्सां आनीक गेलीं आनी अशे रितीन तें म्हाका दिसता पिरायेच्या 80व्या वर्साक बरोवपाक तयारी जाली. आनी म्हाका लॉकडावन हरशीं सगळ्यांक वायटाक पडलो. तो म्हाका एकाय बाबतींत वायटाक पडला, पूण हांगा कादंबरी खातीर तो बऱ्याक पडलो. आनी ज्या दिसा लॉकडावन लागू जाला त्या दिसा हांवें बरोवपाक सुरवात केली आनी सुरवात करतकच चड वेळ लागलो ना. 3 म्हयन्यां भितर ती बरोवन जाली. असो त्या कादंबरीचो इतिहास. उदय बाब, इन्क्विजिशन संवसारीक पावंड्याचेर 1481 सुरू जालें. भारतां भितर तें आमच्या गोंया भितर तें 1560 आयलें आनी पुर्तुगाला भितर 1541, गोंया भितर 1560. आनी 1812 मेरेन तें चल्लें. पूण तुमी कादंबरीच्या काळा खातीर ती काळाची मर्यादा 18 एप्रील 1566 ते 15 डिसेंबर 1585 इतलीच कित्याक दवरली? ताचें कारण अशें की जर सगळो इन्क्विजिशनाचो काळ कवर करपाचो जालो आनीक त्या काळांत जें जें कितें घडलां तें सगळेंच जर सांगपाचें जालें ताका एक कादंबरी पावची ना. इतलें घडलां, इतले प्रसंग, इतले वेगळे वेगळे अनुभव की जे एका कादंबरींत हाडपाक खूब कठीण. म्हणटा हांव म्हणन की टॉल्स्टॉयान वॉर एंड पीस बरयली, पूण त्या वॉर एंड पिसा परसय हो विशय व्हड जावं येतालो आनीक हांव ताका जस्टीस करूंक पावचो नाशिल्लो. म्हणटकच हांवें एक ठरावीक पिरियड घेवन त्या पिरियडांतच हें मांडलें. दुसरें एक कारण अशें की इन्क्विजिशन जरी ऑफिशली 1812 बंद जालें तरी 1774 सुमार ताची धार मोडिल्ली. कारण पुर्तुगालाक प्रधानमंत्री म्हणून मार्केज द पोंबाल आयलो. ताणें जेजुईतांक गोंयच्यान धांवन आयले आनी इन्क्विजिशन सस्पेंड केलें आनी थंय पळय जी धार मोडली ताची ती आनी परत धार आयली ना. पूण मागीर तें उरलें जितें आनी 1812 वर्सा ऑफिशली बंद जालें. म्हणटकच खरो इन्क्विजिशनाचो पळय हो आसा कितें म्हणया ताका प्रभाव किंवा काळ तो सुरवातीची एक 100 वर्सां सुरवातीची 1560 ते 1660 त्या काळांतच सगळें घडलां. आनी करपाक तांकां स्कोप नाशिल्लो, कारण त्या काळांत फक्त 3च तालुके पुर्तुगेजा कडेन आशिल्ले. ह्या 3य तालुक्यांनी जशें काम करून जालें मागीर आनी चड काम करपाचें उरूंक नाशिल्लें. हें एक कारण आसूं येता. उदय बाब, तुमी म्हणटात की इतिहास आनी कल्पना हांचो मेळ घालपाचो जेन्ना प्रसंग आयला तेन्ना कल्पना बागयली अशें तुमी प्रस्तावनेंत म्हळां. हाका लागून कादंबरीचें साहित्यीक मोल उणें जालें अशें तुमकां जेन्ना वाचक म्हणून तटस्थपणान ह्या कादंबरी कडेन पळयता तेन्ना दिसता? म्हाका स्वताक दिसना, पूण तिरायत वाचकाक घडये ती त्रुटी दिसूं येता, कित्याक जी म्हाका बरयतना जाणवली ना. पूण हांवें म्हजे पुरतो प्रयत्न केलो आनी ताचें कारण अशें की कल्पनेचेर भर दिलो ना, भर दिलो इतिहासाचेर. कारण हांवें खूब अशे इतिहासीक कादंबरी वाचल्यात जातूंत लेखक खूबच लिबर्टी घेता. मागीर तो इतिहास उरना. इतिहासीक कादंबरी म्हणप ताका बरोबर जायना. म्हणजे इतिहासीक कादंबरी जर जातली जाल्यार इतिहास इंटॅक्ट उरूंक जाय आनी कल्पनेंतल्यान तो मांडूंक जाय. आतां हातूंत हें साध्य कितलें जालां
हे हो निर्णय वाचकांनी दिवपाचो. हाका जोडूनच उदयबाब प्रश्न विचारता की ह्या कादंबरींतलीं पात्रां कितलीं इतिहासीक आनी कितलीं काल्पनीक, ह्या कादंबरींतलो विशय कितलो इतिहासीक कितलो काल्पनीक? म्हजे नदरेन चड इतिहासीक आनी थोडो काल्पनीक. देखीक तुवें पळयलां आसतलें की तातूंत एक कुटुंब दोळे मुखार दवरलां, पूण तें कुटुंब प्रातिनिधीक. असलीं शेकड्यांनी हजारांनी कुटुंबां आसतलीं जांच्यो वेगळ्यो वेगळ्यो परिस्थिती निर्माण जाल्यात. आतां त्यो सगळ्यो एका कादंबरींत येवप खूब कठीण, म्हणून हांवें म्हळें की कादंबरीची माळ जाय पडटली. ही एका कुटुंबाची कथा जातूंत पयलीं हिंदू म्हणून त्रासांत पडले आनी मागीर क्रिस्तांव जातकच क्रिस्तांव जाले म्हणून त्रासांत पडले. आनी हें अशें शेकड्यांनी कुटुंबाच्या संबंदान घडलां. म्हणटकच कादंबरीची मर्यादा लक्षांत घेवन हांवें फक्त 20 वर्सांचो काळ घेतलो. आतां ताका लागून धर्मांतराचेर चड भर दिवंक ना, कारण धर्मांतराचो काळाचेर जर कोणूय कादंबरी बरयतलो जाल्यार ती पयलींचो काळ येवंक जाय. तिसवाडीत सुरू जालो तेन्ना तो आकांत जाला. तितलो आकांत साश्टींत जालो ना, पूण साश्टींत इन्क्विजिशनाचो प्रभाव जाला. म्हणटकच हांवें भर दिलो तो इन्क्विजिशनाचेर, जी स्टेज धर्मांतराच्या आरंभा उपरांत आयल्या. म्हणटकच 20 वर्सांच्याच काळांत खुबश्यो घडणुको घडल्यात आनी त्यो विस्तारान आनीकय वाडोवंक जाताल्यो. पूण सुरवाती पसून म्हाका म्हज्या मनाचेर एक दबाव आशिल्लो तो असो की पाल्लाळ जावचो न्हय, आडकातां चड येवच्यो न्हय. तें मागीर रामायण महाभारता भशेन जाता, तशें जावचें न्हय. फोकस एका ठरावीक लायनीचेर उरचो आनी त्या खातीर हांवें पाल्लाळ शक्यतो टाळ्ळो. कोणाकय दिसता, कांय मित्रांनी म्हाका म्हळां की तुज्यान हें आनीकय एक्सपांड करूं येतालें, आनीकय इल्लें खोलायेन बरोवंक जातालें खात्रीन जातालें. पूण सुरवाती पसून म्हाका हें भंय दिसतालें की तें करता करता हांव आडवाटेन दुसरे कडेन चड पावत, तिसरे कडेन पावत, आनी तें म्हाका घडिल्लें नाका आशिल्लें. उदयबाब, ह्या कादंबरी भितर एका क्रिस्तांव अस्तुरेचो उल्लेख आयला जी इन्क्विजिशनाक भितर आशिल्ली. आनीक असो इतिहास सांगता की इन्क्विजिशनाक भितर पळय जें कितें चलतालें ताजो कांयच हें भायर रेकॉर्ड केन्ना कोणाक मेळना. अशें आसतना सुद्दां त्या भितर आशिल्ली अस्तुरी जी आशिल्ली तिचो हें तुमकां रेफरन्स आनीक तिचो हें कसो मेळ्ळो संदर्भ? हय हय, हाका जाप दितना पयलींच्या तुज्या प्रश्नाक हांवें मातशी अर्दुकुटी जाप दिली. एक म्हणजे इतिहास कितलो अशें तुवें म्हणिल्लें तेन्ना, किंवा इतिहासीक पात्रां आसात काय कितें अशें म्हणिल्लें तेन्ना, इतिहासीक पात्रां आसात आनी तांची खरीं नांवां हांवें वापरल्यात. देखीक जे गव्हर्नदोर त्या काळांत आयले, जे व्हायसरॉय त्या काळांत आयले, तांची नांवां हीं खरीं नांवां, वर्सांय बी सगळीं खरीं. फक्त जी कुटुंब जें घेतलां तें काल्पनीक पूण प्रातिनिधीक. एक म्हज्यान खात्रीन सांगूं येता की जितलींय पात्रां भितर आसात काल्पनीक आसलीं तरी ती प्रातिनिधीक, कित्याक अशे तरेचीं पात्रां थंय आशिल्लीं. हें पात्र नाशिल्लें जायत, पूण अशे तरेचीं आशिल्लीं. आतां तुजे ह्या प्रश्ना कडेन येतलो जाल्यार परत पळय प्रश्न कसो जाता तो कल्पना आनी इतिहासांचो मेळ घालपाक. की एबोरा नांवाचो एक प्रांत पुर्तुगालांत आसा, त्या प्रांताचो आर्चबिशप कॅथॅड्रलांत व्याख्यान दिता आनी त्या व्याख्यानांत सांगता की जगांतलीं सगळीं इन्क्विजिशनां वायट. स्पेनांत जालें तें वायट, पुर्तुगालांत जालें तें ताजे परस वायट, आनी गोंयांत जालें तें तर खूबच वायट. आनी एक देख दिता तो की इन्क्विजिटर ज्या बायलांचेर तांची नदर वताली त्या बायलांचेर कसलेय आळ घालून तांकां इन्क्विजिशनाचे बंदखणींत व्हरताले, थंय जाय तितलो काळ भोगताले आनी निमाणे कडेन तांकां लासून मारताले. हें भाशण कोण करता? आर्चबिशप एवोराचो. म्हणटा तो तेंय बी कॅथॅड्रलांत. तो कांय फोटो उलोवचो ना, कित्याक फोटो उलयतलो? तो पुर्तुगेज मनीसच आसूंक जाय. म्हणजे हें रेकॉर्ड जाल्लें आसा इतिहासाच्या पुस्तकांनी आनी तें मेळटा. खुद्द पुर्तुगेज मनशान दोतोर आंतोन नोरोंज ताणें तें बरयलां आनी मागीर प्रोफेसर पिरोळकारान तें कोट केलां. ताणें कितें म्हळें सांगतना की गोंयची इन्क्विजिशन वायट. हांगा इन्क्विजिटर बायलांक, सुंदर दिसपी बायलांक व्हरताले, भोगताले आनी मागीर तांकां मारून उडयताले. हो मुद्दो लक्षांत धरून हांवें तें कल्पनेंतल्यान तें पात्र घडयलां. म्हणजे उदयबाब, इन्क्विजिशन जें जालें तें फक्त धर्माचे आड कोण तरी गेलो म्हणून न्ही,
सुंदर दिसप हो सुद्धा म्हाका दिसता इन्क्विजिशन खातीर एक तातूंत खूब फाटे फुटल्यात देखीक अशें की हरशीं त्या सुरवातीक हिंदूक लागू जावंक ना ते जे जे धर्म बदलून क्रिस्तांव जातात तांचे खातीरच आशिल्लें बरें क्रिस्तांव जावचें म्हणून पयलींच्यो प्रथा पाळच्यो न्हय म्हणून पूण हळू हळू तांणी कितें केलें हिंदूंचेर सक्ती केली की तांणी हें अटेंड करूं जाय म्हणून कितें पाद्रीचे शर्मांव किंवा असल्यो धार्मीक गजाली आनी जो करना ताका इन्क्विजिशन लागू केलें येसू तारीचें पळय आसा तें आनीक एक उदाहरण येसू तारी म्हाका इतिहासांत खंयच मेळना तें एक अजाप की खंयचोच इतिहासकार त्या काळांतलो जो बहुजन समाज आसा ताजे विशीं कांय सांगना पूण तो गृहीत धरून चलता की जशे फुडारी गेले तशे तांचे फाटल्यान लोक गेले ताजी गजाल तशीच तो हिंदू ताका हरशीं लागू जावंक जायनाशिल्लें इन्क्विजिशन पूण तो कायदो ताणें मोडलो लग्नाच्या बाबतींत हातूंत बड्यांत बसून लग्न करपाचो म्हणून तो गेलो बंदखणींत इन्क्विजिशनाच्या उदय हाकाच धरून एक प्रस्न विचारता की हो आतां इतिहास जो कादंबरीचो जो विशय आसा तुमचो तो ताका आतां 450 वर्सां उलगल्यात म्हणजे तो काळच जर धरलो जाल्यार आतां इतल्या वर्सांनी हो इतलो दुखदिणो जो वेदना दिवपी इतिहास आसा तो कित्याक उस्तून काडचो इतिहास उस्तून काडपाचो हो प्रयत्न न्हय म्हज्या कोतान इतिहास समजून घेवपाचो हो प्रयत्न केवळ इतिहास सांगलो आतां इतिहासाची कितलींशीं पुस्तकां आसात ह्या विशयाचेर हांवें प्रोफेसर प्रियोळकाराचें नांव घेतलें पूण हातूंत जेजुईत पाद्रींनी बरयल्लीं पुस्तकां आसात ह्या विशयाचेर खुद्द म्हणटकच जेजुईत पाद्री जर हो इतिहास आमकां सांगतात हांवें तो कादंबरीच्या रुपान सांगलें जाल्यार कितें चूक जातली म्हणटकीर हो इतिहास समजुपाचो प्रयत्न कित्याक आयचे कांय प्रश्न पसून त्या काळाचेर अवलंबून आसात मूळ तांची थंय आसात म्हणटकच इतिहास जर आमचो समजून घेतलो ना जाल्यार हाजी जाप मेळना म्हणटक त्या नदरेनूय हाजो उपयोग जावं येता आनी म्हणटातूच न्ही की जो मनीस आपलो इतिहास विसरता तो मनीस फुडार सारको आपलो घडोवंकूच शकना म्हणटकीर इतिहास आमी जाणूंक जावंक जाय इतिहासाचो गैरउपयोग जावंक जायना हें म्हत्वाचें आनीक सद्याक ज्या तरेची समाज माध्यमांतल्यान विद्रूप जाल्लो हे इतिहास मुखार येता अशा तुमी तर तुमच्या सारक्या रिसर्च करून अभ्यास करून ही कादंबरीच्या रुपांत हे येवप विशय मुखार येवप हें भोव म्हत्वाचें पण ताकाच धरून उदय बाब तुमी थोडोसो कवर केला तो भाग की कादंबरीच रचची कित्याक दिसली एक इतिहासीक हें जावं येतालें तें ना तें मुद्दम केलें हांवें इतिहासाचीं पुस्तकां वाचतना म्हाका कळ्ळें की इतलीं जर पुस्तकां आसात आतां हांवें जमयल्यात तीं 35 आसात 5 म्हाका मेळ्ळी नात कारण ती आवट ऑफ प्रिंट जाल्यात आनी फक्त सेंट्रल लायब्ररींत वाचूंक मेळ्ळी म्हणल्यार 40 पुस्तकां ह्या विशयाचेर मेळटा आसतना आमच्या लोकां मदीं इतलें त्या विशीं अज्ञान आनीक हें कित्याक आसूंक जायना म्हणटकच इतिहास न्ही तो आमी समजून घेवंक जाय आनी तातूंतल्यान फावो ते धडे घेवंक जाय हे खातीर म्हाका दिसलें की साहित्याच्या मार्गान सर्जनशील साहित्याच्या माध्यमांतल्यान जर तो वचत तर चड लोक वाचूंक पावतले आनी ते चड लोकां मेरेन हो इतिहास पावतलो इतिहासाच्या पुस्तकां परस वेगळो म्हणटकच हांवें सुरवाती पसूनच लक्षांत धरलें की हांव इतिहास बरोवचो ना हांव तें साहित्याच्या माध्यमांतल्यान लोकां मुखार हो विशय मांडटलो उदय बाबू गोंयकारांची 16व्या शेंकड्यांतली मानसिकताय तुमी बेस बरी ह्या कादंबरींतल्यान व्यक्त केल्या आमच्या मुखार मांडल्या आयज इतले वर्सां उपरांत धर्म संस्कृती देव मालमत्ता चुगलेगिरी सुवार्थ परसुवादीनपणां अन्याय सहन करपी ती परिस्थिती आयजय आसा काय तातूंत बदल जाला बदल जालो इतलोच कितें की एक परकी सत्ता येवन जे आपल्या शक्तीचे बळार करताली ती शक्ती आज ना पूण ही मानसिकता जी आसा ती खुबश्या प्रमाणांत अजून आमच्या समाजांत गोंयांतूच न्ही देशभर आसा आनी ती गळटा आनी ती वायट आनी त्याय खातीर ह्या विशयाचो अभ्यास करपाची गरज आसा की अमूक तरेन वागत जाल्यार ताजे परिणाम कशे जातात ते म्हणटकच कादंबरींतल्यान तेंय सुचोवपाचो प्रयत्न आसा की अशे रितीन जर खंयचीय धर्मसत्ता किंवा राजसत्ता आनी धर्मसत्ता वागली जाल्यार ताजे परिणाम शेवटी समाजांत अशे जातात
उदयाबी इतली कादंबरी इतिहासाचेर आदारिल्ली आतां तुमी तर काल्पनीक तुमी हें जोडून ताका ही बाकीच्याय भासांनी येवची आनी त्या नदरेंतल्यान कोंकणी साहित्य कोंकणी विशय कोंकणी समाजाच्यो वेदना त्या काळावयल्यो इतिहास बाकीच्याय भाशीक लोकां मेरेन पावचो ह्या नदरेंतल्यान अणकाराचे हातूंतल्यान कितें प्रयत्न सुरू जाले? हय हांवें स्वता प्रयत्न केलो तो इंग्लीश अणकारा संबंदान म्हणजे तो फुडाकार हांवें घेतलो. ताचें कारण अशें की इंग्लिशींतल्यान किंवा हिंदींतल्यान येतकच दुसऱ्या भाशांची दारां उक्तीं जातात. दोन म्हजे कडेन विनंती आयल्यो की एक कन्नड अणकार करपाची आनी मराठी अणकार करपाची आनी कन्नड जवळ जवळ तयार जाला, मराठी जायत आसा. म्हणटकच हें मुद्दो सामको बरोबर तुवें मांडलो तो की हें साहित्य आमचे पुरतेंच उरना आसतना देशभर किंवा इवन देशा भायर पावपाची गरज आसा. कारण आमच्या देशा भायल्या लोकांनी चड करून ज्यू लोकांनी ह्या विशयाचेर बरयलां इंग्लिशींतल्यान आनी ताचें कारण की ह्या इन्क्विजिशनान ज्यूचेरय भयंकर अत्याचार केल्ले आसात. म्हणटच तितले पयसुल्यान जर लोक बरयतात जाल्यार आमीच आमचो इतिहास कित्याक बरोवचो? उदय बाब, ही कादंबरी रचता आसतना तुमकां वेगळे वेगळे संदर्भ वेगळे वेगळे इतिहासीक पुस्तकां वाचची पडली. गोंयच्या इतिहासाच्या संदर्भात उलयतना खेरीतपणान ओपिनियन पोल जन्मत कौल जो जालो तुमी भितर तुमचो प्रत्यक्ष योगदान आशिल्लें, खूब व्हड योगदान आशिल्लें. अशा विशयांचेर जातून भितर तुमी प्रत्यक्ष योगदान दिलां, प्रत्यक्ष वावर केला, अशा विशयांचेर कादंबरी येवप ही गरज आसा. त्या नदरेंतल्यान कितें काम बी सुरू जालां? ना, अजिबात ना. ताचें कारण अशें की म्हाका एक भंय दिसता. खुबशीं पुस्तकां वाचले उपरांत म्हाका दिसता की जाणें तातूंत वांटो घेतला तो बरयतना ताजें एक दुबळेपण वयर सरता आनी तें दुबळेपण कितें तो आपल्याक सेंटर स्टेजीचेर दवरता आनी सगळें जणू काय आपणेच घडोवन हाडलें अशें भासोवपाचो प्रयत्न करता. तें दुबळेपण मुद्दम केलां अशें म्हणना हांव दुबळेपण तें म्हज्यांत येवचें न्हय. कारण हांव थंय एक पात्र आशिल्ल्यान म्हाका म्हजे विशीं सांगप कठीण, अडचणीचें. म्हणटकीर हो असलो विशय कोणें तिरायतान हाताळ्ळो जाल्यार तो चड ऑब्जेक्टीव जातलो अशें म्हाका दिसता. पूण तुमचो आदर राखून एकच सांगता की तुमकां वळखतात ते कोणूच ह्या तुमच्या जापे कडेन सहमत जावचे नात. कारण तुमचे आतां पर्यंत ओपिनियन पोलाचे जे आमी आयकलां ते तुमी आपल्याक कुशीक दवरून सदांच इतिहास सांगला. इनफॅक्ट आपल्याचेर अन्याय केला अशें हांव म्हणना. उदय बाब, सगळे साहित्य प्रकार तुम्ही तरणे पिरायेचेर हाताळ्ळे. एक प्रसादा फूल ही कथा जर घेतली जाल्यार एक दर्जेदार कथा. गीतां तर एका परस एक. चान्न्याच्या राती हें एकच गीत सुद्दां तुमी बरयल्लें जाल्यार कोंकणी भाशेक येदी व्हडली तुमचें योगदान जातलें आशिल्लें. सो गीत कविता हे सगळे साहित्य प्रकार हाताळ्ळे. पूण कादंबरी हो नाटक कर्णपर्व हें एक वेगळ्याच लेवलाक हातूंतल्या नदरेंतल्यान महाभारता कडेन पळोवपी नाटक आनी जाका साहित्य अकादमीचो पुरस्कारूय मेळ्ळो. कादंबरी बरोवपाक इतलीं वर्सां कित्याक केली? खरें सांगपाचें म्हळ्यार सिरियस लेखन अशें इतलें व्हड लेखन मदली कितल्याश्या वर्सांच्या काळांत हांवें केलेंच ना, करूंक पावलो ना. इच्छा नाशिल्ली अशें न्ही. देखीक कांय कविता कॉलेजांत विद्यार्थी आसतना बरयल्यो. इवन जे कथेचो तुवें उल्लेख केलो ती कथा पसून त्या काळांतली विद्यार्थी दशेंतली किंवा त्या सादारण त्या वयांतली. नाटकूय तेन्ना बरयल्लें. नाटक स्टेजीर आयलें खूब वर्सांनी, छापून आयलें 50 वर्सांनी, बरयल्लें त्या काळांत. आनी ताजे उपरांत घडलें तें अशें की ओपिनियन पोला फाटल्यान राजभास चळवळी फाटल्यान घटक राज्या खातीर वावर, तें जातकच मागीर हाजे खातीर लॉबिंग, अनुसूचीत 8वी अनुसूचीत कोंकणी वचची म्हणून, मागीर माध्यमाची चळवळ, हातूंत आनी वर्तमानपत्रांतलें काम बरोवप खूब जालें. बरोवप जालें ना अशें न्ही, दिसपट्टो अग्रलेख बरोवप जालो, पूण तें करतना साहित्य फाटीं उरलें. आनी फक्त म्हाका हांवें सांगलें तशें हांव वकिली थांबोवन मुद्दम हें बरोवचें पडलें. ती जर चालू दवरिल्ली हेंय कादंबरी बरोवन जावची नाशिल्ली. उदय बाब, तुमचें योगदान जें आसा कोंकणी चळवळीक तें खूब व्हड, म्हणजे खूब व्हड. व्यक्ती म्हणून कितें योगदान दिवपा सारकें उरलां अशें दिसता कोंकणी चळवळीक? उरलं खूब आनी करपा सारकें आसाय खूब, हातूंत इल्लोय दुबाव ना. आतां म्हजी मर्यादा आज पसून म्हाका दिसता की अमकेंच करचें
देखीक सरकार जेन्ना कोंकणीचेर अन्याय करता तेन्ना म्हाका दिसता एक वॉचडॉग समिती करची आनीक दबाव सरकाराचेर किंवा अधिकाऱ्यांचेर हाडचो. एक देख सांगपाचें जाल्यार परचें सरकार तुमच्या दारी. आतां सरकार तुमच्या दारी हो लोगो तयार करतना तुमकां राजभाशेची याद जायना. राजभास काडून कोणच्या मारतात हो केदो मोठो अन्याय. पूण ह्या अन्यायाचे आड झुजपाक आज म्हज्या ह्या वयांत म्हाका शक्ती ना. आनीक जें हांव स्वता करूंक शकना तें दुसऱ्याक कर कर म्हणून सांगप हें बरोबर जायना. पूण करपा सारकें खूब आसा अशें मनाक दिसता आनी तें जावचें अशेंय दिसता. उदय बाबा कडची भासाभास अशीच चलत उरची अशें आमकांय दिसता तुमकांय दिसता आसतलें. पूण खंय तरी थांबपाक जाय. थांबता आसतना उदय बाबांचीच एक कविता हांव मुजरत वापरन एका कवितेंत ते म्हणटात की देशान मागलें आनी कोणें दिले 11 लाख, कोणें दिले 15 लाख, कोणें दिले 17 लाख, हांवें कितें दिलें? हांवें कांयच दिलें ना. देशान मागलें आनी कायतानान पाकोळ दिलो, नामदेवान तांदूळ दिलो, उस्मानान जोंदळो दिलो, हांवें कितें दिलें? हांवें कांयच दिलें ना. आनी कविता अशीच मुखार वता 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 निमाणचे कडेन उदय बाब म्हणटात की देशान मागलें आनी हांवें कितें दिलें? हांवें कांयच दिलें ना. अशें केन्नाच जालें ना. देशान मागलें आनी हांवें म्हजें सौभाग्य दिलें, हांवें म्हजें सर्वस्व दिलें आनी हांवें इतलेंच दिलें. उदय बाबांची इतलें सगळें दिवन सुद्दां इतलेंच दिलें ही जी वृत्ती आहा ही कोंकणी चळवळींत तांकां सगळ्या लोकां कडेन घेवन वता, लोकांक तांचे कडेन घेवन वता. उदय बाब, प्रुडंट मिडियाच्या वतीन तुमकां व्हड आयुश्य आनी बरी भलायकी आमी आवडयतात. प्रुडंट मिडियाक आनी तुकाय भाई देव बरें करूं. देव बरें करूं.